पळय फोंड्या काँग्रेस पार्टीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष गोंय राज्याचे 2 वेळाचे मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक तांचो अचानक जीव गेलो। काल तांचे 12 दिसाचो शोकसभा आशिल्ली। काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती सेन्सिटिव्ह पार्टी, आमी ताचेर कांय उल्लेख करूना बिकॉज 12 दीस जावचे पयलीं ताचेर स्टेटमेंट करप हें योग्य न्ही। काल भारतीय जनता पार्टी खंयच्या स्थळाचेर वचून घाणेरडें राजकारण करपाक शकता हें काल तांच्या अध्यक्षान दाखयलें। काल 12 दिसाच्या शोक सभेक भारतीय जनता पार्टीचो इरिस्पॉन्सिबल जाका अक्कल ना तो अध्यक्ष थंय पॉलिटिसायज करता, थंय तो काँग्रेस पार्टीचो उल्लेख करता। अरे रवी नाईक म्हणटा तो एक महान लिडर, तो फक्त बहुजन समाजाचो लिडर न्ही, तो गोंयच्या नागरिकाचो लिडर। आज प्रत्येक गोंयचे नागरीक, देशाचे नागरीक ताका लॉ अँड ऑर्डरचो मंत्री म्हणून वळखता। ताणें गोंयान गुंडागर्दी काबार केल्ली। सो म्हाका दिसता हें असलें राजकारण करप की कोणाच्या शोक सभेक थंय वचून नाका आशिल्ली स्टेटमेंटां करप। आमचे मिडियाचे चेअरमॅन हे खुद्द स्वता ज्या दिसा तांचे अंतिम करण जाले तेन्ना तांणी स्वता थंय भाशण दिल्लें आसा। प्रत्यक्ष हांव आमचे AICCच्यान इन्चार्ज हांगा आयले, AICCन स्पेशली इन्चार्जाक धाडलो की तांच्या शोक सभेक तुमी वचून या। सो म्हाका दिसता राजकारण करचें, पूण अशें लोकांचो जीव वतकीच ताचेर राजकारण हें म्हाका दिसता BJPन आपली लायकी दाखयली। फोंडेची जनता ही ह्या भारतीय जनता पार्टीक दाखयतली। आता पळोवया की इलेक्शन कमिशन कितें स्टँड घेता तो, की इलेक्शन केन्ना जातलें, कित्याक 6 म्हयन्याच्या पिरियडा भितर थंय बाय इलेक्शन जावचें पडटा। सो लेट अस सी, लेट द इलेक्शन कमिशन फर्स्ट कम आउट वीथ वॉट इज देयर इन देयर माइंड। काँग्रेस इज अ पार्टी, वी आर फुल्ली प्रिपेर्ड ऑल अक्रॉस 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन गोवा। फोंड्या तालुक्यांतलो फोंड्या म्हणटा तें एक एपिसेंटर ऑफ एंटायर फोंडा तालुका। आमची थंय पुराय टीम, आमचो गटाध्यक्ष आसतलो, आमचो थंयचो जनरल सेक्रेटरी आमचो बाब राजेश आसतलो, आमचे थंयचे नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट आसतली, आमचे बाकीचे इतर सगळे कार्यकर्ते, थंयचे सिनियर लिडर्स हे लोकां बरोबरूच आसात। आनी म्हाका दिसता रवी नाईक बाबाचो जो जीव गेलो तो अनफॉर्च्युनेट, तांचो टर्म 1 वर्स 2 म्हयने आसतना गेलो, दुख्खाची गोष्ट। पूण म्हाका दिसता वेन नाव बाय इलेक्शन वील कम, इलेक्शन कमिशन वील अनाउन्स द डेट, that time as Congress party will take a call, whatever the call गोंयची जनता मागतली किंवा फोंडेकारांचो जो विचार आसतलो किंवा फोंडेकारांक जे जाय आसतलें ते काँग्रेस पार्टी करतली। बट आय ऑल इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट असो न्हू, तुमी लोकांचेर घालता। हांवें तुका सांगलें की जनता जनता म्हणटा, तुमी कितें म्हणटा? पळय हांवें तुका सांगलें की हिज डेथ इज अनफॉर्च्युनेट। ही वॉज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी म्हाका दिसता तांचें ध्यान जावप अशें सडनली, आय थिंक इट इज खूब दुख्खाची गोष्ट। बट अल्टिमेटली आमी राजकारणान आसात, राजकारणान लोकांक जाय तशेंच राजकारण जावचें पडटा। अजून म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर इट इज व्हेरी रॉ, कालूच 12 दीस जाल्या, ताचेर आमी चड भाश्य करचें न्ही। अल्टिमेटली आमची पुराय टीम ही गोंयच्या जनते बरोबर आसा। जेन्ना जेन्ना लोक त्रासान आसा तेन्ना आमी लोकां बरोबर थंय आसा। सो जेन्ना टायम येतलो ताचेर निर्णय घेवया न्ही। आतां हांवें तुका सांगलें की पार्टी पुराय 40 मतदारसंघात रेडी आसा। बाय इलेक्शन जालें जाल्यार एंटायर फोर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी दे आर रेडी टू put our candidate and get the Congress party elected. चालू आसा तयारी, आमची तयारी तुका मिडियाच्या मार्फतान सांगूंक। ओके, तुमची तयारी चालू आहा जो अहें सर आमी चिंतूंक शकता की तुमी अनअपोज अहें कहें दिवचा ना। ताचेर हांवें तुका सांगलें की सी भंडारी समाजान एक उलो मारिल्लो आसा, तांणी आपल्यो प्रतिक्रिया थंय दवरल्या। आतां एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हजे इन्चार्ज आसा, आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा, आमचो CLP लिडर आहा, आमचे हायकमांड आसा। सो दिस हॅज टू बी अ कन्सेन्शियस कॉल वीच वी वील टेक इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट। आनी फाल्यां फोंडेच्या हिता पासत जो कितें निर्णय घेवपाक तो निर्णय। भंडारी समाजाचो कॅन्डिडेट घालतले तुमी?
हाजेर आमी ह्या नाका. म्हाका दिसता भंडारी समाजाचो अपमान काल दामू नायकान केला. सगळ्यांनी तेको दिवचो म्हटलं भंडारी समाजाच्या तुम्ही काँग्रेस अरे पयलीं आमी मरे शितो फुडें मीठ खावचें न्ही. म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनाक पयलीं डिक्लेअर करूं न्ही. देन वील टेक द स्टँड नो. देन वील डिस्कस टू आस्क द पीपल. वील टेक अ एप्रोप्रिएट स्टँड. बट एज काँग्रेस पार्टी वी आर फुल्ली रेडी. एज काँग्रेस थंयचो पोंडा ब्लॉक कमिटी आमचे थंयचे लिडर वी आर फुल्ली रेडी टू फाल्यां समज जर असो वेळ आयलो प्रसंग आयलो की इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी इफ इट इज ऑन पार्टी नायन काँग्रेस पार्टी इज रेडी. इलेक्शनाची तयारी आसा 100% आसा. इलेक्शनाची तयारी म्हणल्यार 2027 14 म्हयने उरल्या मरे. 14 म्हयन्या पयलीं तूं म्हाका तयार आसा काय ना जाल्यार हें कसलो प्रश्न. हांवें तुका सांगलें की वी आर फुल्ली प्रिपेर्ड फॉर एंटायर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां परत हाजेर तुमी आनी कॉन्ट्रोवर्सी करनाका कित्याक थोड्यांक संवय आहा मागीर ते रोखडेच क्रिकेट मॅच बीन चालू आसता पळय T20 ताचेर लायव्ह तुमी अपडेट. आतां 4 मारली आतां 6 मारली आतां हो बॅट्समॅन येतलो तो थोडे तशें करता. थोडे लायव्ह कमेंट्री करता फोन घेना मेसेज. सो आय थिंक मिडियाक हांव सांगपाक सोदतां की तुमी म्हाका दिसता खरें कितें आसा तें लोकां मुखार हाडपाक जाय. अल्टिमेटली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आनी योग्य त्या टायमार आमी तो निर्णय घेवया.